सगळें तुका समर्पण करिता समियान जेजू तांचे कुटुंब तांच्या घराणें तुका समर्पण करिता जेजू हरी एकले चेरचे पवित्र अमले कराक दोंकान घेता समिया जेजू हे मागणें करतना खंयच्यान ताका अडखळ येना जावं दी खंयच्याय इंटरनेटाद्वारे जावं दी आनी खंयच्याय जावं दी घुसपट गोंधळ जायना जावं दी सगळे मंगळा जेजू मागणें अखेर जाता म्हणसर आमच्या संगता रावण हे सगळे तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे सगळे सोलून वर समिया जेजू तुज्या पवित्र अमलेक कराक दोंकान घेता समिया जेजू हरी एकल्याचेर आनी समियान जेजू जी कोण आज जॉइन जाता तांचे सगळे इंटेन्शनाक समर्पण करिता समिया जेजू प्रत्येक जण आमचे कडेन मागून सांगला तांकां समेस्तांक आमी भेटून दिता समिया जेजू प्रत्येक जण समिया जेजू लावियाक संपूर्ण तरां बरी भलायकी मेळचे खातीर तेजे कुडीची दूख आनी ताप सगळो रावचे खातीर आमी मागता मंगळा जेजू जुलियट म्हणल्या म्हाका भयणीक जेजू मस्त टायफॉयड घडये घडये टायफॉयड येता त्या भयणीक तुका समर्पण करिता तिच्या हरी एका गरजांक जेजू तूं तांकां पाव आनी थंय सगळी पिडा आशिल्ल्या तिची गूण कर जेजू जें कितें सुमया जेजू त्या टायफॉयड कॉज आसा तो सगळो तुज्या अमलीक रक्तान ताका धुवन नितळ कर परिशुद्ध कर जेजू निकोलस म्हळ्यार बाबाक ब्रेन ट्युमर आनी आसा समिया जेजू ताका संपूर्ण तरां बरी भलायकी दी समिया जेजू फ्लोरीन म्हळ्यार एक बहीण मानसीक ओत्तडांत आसा तिका संपूर्ण तरां बरी भलायकी दी समिया जेजू बहिणी पिंटो म्हळ्यार एक बहीण समिया जेजू ब्रेन ट्युमर आसा तिकाय संपूर्ण तरां सुटका दी जेजू आनी आमच्या मागण्याक वदारी समेस्तांक बरेपण जावन दी आयच्या हरी एकल्या मंगळा जेजू हाका भयणीक मतीक समाधान मेळोवन दी कित्याक आत्मीक घाई जाल्ले दूख जाल्ले सगळे ते बरें जावं दी आनी सोर आशिर्वादां मेळोवन दी समिया जेजू आज प्रत्येक जण आमचे कडेन मागोवंक सांगल्या मागतान बसल्या समेस्तांक जेजू आमी तुका समर्पण करिता तांच्या हरी एका गरजां खातीर मागता समिया जेजू ते अमलेक कराक आमी काण घेता हरी एकल्याचेर आनी सर वायटाचेर सत्य आमचे वयर दाड काडूंक पळोवचे ह्या वेळार ते सगळे तुज्या अमलेक रक्तान आमी बांदून घालता आनी खंयचीत कडी सका त्या खंयचीत दुश्टकायची पदवी कोणाक कितेंच बाधक करणा जावं दी म्हणून मागता समिया जेजू हरी एकल्याचें इंटेन्शन तुका भेटोवन दिवन तुका आराधन करता समिया जेजू हालेलुया 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 शरवर करबल रखल वरदक संदर करबल रेखत संदर्भ करबल जीजा 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 हालेलुया तर समेस्त मेळोन हेचे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो दाड आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता आसले आमचे तूं सदैव आनी सदैव पॉळचे कशें जेजो महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड आमकां समेस्त हांगा स्वागत करता ह्या मागण्याक प्रत्येक जाणां देवाचें उतर आमकां सांगता इजाया प्रवादेव पुस्तकांतले 25 अध्याय सर्वेस्परा तूं म्हजो देव हांव तुका वाखणता हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्ल्यो येवजण्यो विश्वासान आनी थिरासानेन सिद्धी केल्याय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून देवाची स्तुती करूंक देवाचें नांव आमी काडूंक आमी योग्य ना तरी देवान आज आमकां फावो केला हे वर्ती ताची काकुळट जावन आसा आमचे वयर दाखयलेली देखून ह्या काकुळटीक आमी अर्घ दिवया ताची स्तुती करया ताका सर्व रितीचे आमच्या जिवनांत ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर ताणें दया दाखयल्ल्या खातीर आमी ताची वडवीक गावया आनी ताची स्तुती करून ताका अर्घ दिवया आनी महिमा ताची करया Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Deva ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ worship Lord, praise you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Worship you Jesus, thank you Lord. Rabba ba 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 ba. Worship you, praise your name Lord Jesus. Let's all praise his name. Worship you Jesus. Hallelujah. Rakhanda ba 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 ba. Oshodo do do do. Halle hallelujah, Halle hallelujah, Halle hallelujah, Halle hallelujah, Halle hallelujah, Halle hallelujah, Halle hallelujah. Worship you Jesus, praise you Lord. Thank you Worship you Jesus, thank you Lord, praise you Jesus, praise you Lord, hallelujah. जीपेचे देणे असली सगळी जीपेचे देणे उपयोग करा हुरे रे करा करियाला बर करा बल रोकल बर कर बर खंत कर सुंदर बर कर बल बर कर पूरे दक 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 ये worship you Lord Jesus, आराधन तो का बाप, आराधन तो का जीसस, आराधन तो का पवित्र आत्मा, महिमा तो का बाप, महिमा तो का पवित्र आत्मा,
उपलब्ध का बाबा उपलब्ध का Jesus उपलब्ध का पवित्र आत्मा जय जय का बाबा उज्जवल का बाबा वर्षिल जाओ बाबा पूरे करे करे Jesus हरिदान का पवित्र आत्मा महिमा का पवित्र आत्मा उपलब्ध का पवित्र आत्मा वंदन का पवित्र आत्मा आराधना का पवित्र आत्मा नमन का पवित्र आत्मा प्रणाम का पवित्र आत्मा बलिष्ठ जय जय का उज्जवल का पवित्र आत्मा Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hala ba 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 ba. Worship you, Lord. Power. The mighty power of the Holy Spirit come upon you right now. Oh Lord Jesus, hallelujah. Open your heaven and pour out the Spirit upon us, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. 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 बाबा रहना तेरे ज़रा हम चेता हम चुन कर समय जो नीतर करम का पवित्र कर समय जो या मगदन संपूर्ण करणम का समय वांटेली करूं तुझी महिमा प्रगट करूं तुझा अनुभव मी करूं जेजू तुझा जरपण मी बघून आमचा फाऊ कर जेजू गुरे रे करे कर जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू प्रेज यू ग्लोरी 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 संदर बघ रोकल रे ते संदर Worship you, Jesus. Worship, praise you, praise you, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 130 आणि 8 अध्याय 138 सांग सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या खालच्यान हांव तुका अर्घ दिता तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता तुज्या मोगा आनी विश्वासान सो तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता कित्याक तुझें नांव आनी तुजें उतार सगळां वास्तू वर्तें केलाय तुझें नांव आनी तुजें उतार सगळां प्रास वर्तें केलाय देखून आज आमी सांगता मेळ्ळ्या ताच्या वर्त्या नावाक स्तुती करूंक आनी ताचें उतार आयकूंक आनी प्रत्येक जावन ताच्या नांवाची आमी स्तुती करूंक आनी उतार दोनी संगती सोम्या सांगता वर्ती जावन आसा त्या संवसारांतल्या सगळ्या आमकां दिल्ल्या कितें ग्रेस्त काय आसा कितें आसा ताचे वर्ती ताचें नांव जावन आसा आनी ताचें उतार जावन आसा देखून हे दोन्ही संगती सांगत आसतात त्याचे उतर आणि त्याचे नाव आम्ही प्रगट करच्या खातीर आमी सांगता मेळ्ळें मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून किसंत भिरान नासतना एक घडीभर तुमकांच तुमी समर्पण करून दिया जी कितें तुमच्या कुडींत खंयच्याय रितीची पिडा शिडा आसल्यार समर्पण करून दिया जेजूच्या भगवंत पवित्र गायांक समर्पण करून दिया ह्या वेळार जेजू संपूर्ण तरान गुण करची सकत तुमकां दितलो ती वाळटली तुमचे थंय ह्या प्रेज एंड वर्शिपा वेळार आनी तुमी अनुभव करतले मोगाच्या भाव आनी भयणी हर एक कितें आसा तुमकां सलवणी जावंक पुरो निराशपण जावंक पुरो ह्या रीण जावंक पुरो आनी खंयच्याय रितीचे संवसाराचे अटॅचमेंट तुमचे थंय सड आसा जावंक पुरो ह्या सगळ्याचे सड तुमी ह्या संवसारांत खंयचे वस्तूचो ह्या धननिर्वाहाचो मोग करता जाल्यार सगळें तुमी समर्पण करून दिया देव सगळें शक्य रितीन त्या सगळ्या वाटे काढता आनी हर एक आमच्या जिवितांत उबार थकपटारले ते लेवल करता तुमी आनी देखून ह्या खातीर आमी ताची स्तुती करता ताका अर्घ दिता देखून ताचे तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता म्हणटा सरेस्पर देवाचे उतार दावीद राय तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता तुज्या मोगान विश्वासान सोद तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता तुजे मोग तुजे विश्वासीपण आमकां आयदोळ दाखयला कितले अनवरांत आमी आसल्यार आमकां आयदोळ सोंड घालूं ना पिडा शिडा आयल्यार आमचे तोंड ताणें पयस केल्या आनी सगळे आमकां आशिर्वाद गेला आनी ताचें विश्वासीपण ताचे उतराचें सकत विश्वासीपण आमचे बरें ताणें दाखयलां आनी ताच्या नांवाक आमी अर्घ दिता आसतना कित्याक ताचें नांव आनी ताचें उतार सगळां प्रास वर्तें जावन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून हे आमी करूंक आज सांगता मेळ्ळ्या ही वर्ती घडी मोगाच्या संवसारांत तुमी खंयच्याय व्हडल्या लग्ना मदां आनी खंयच्याय संभ्रमाक कित्याक तुमी आचार विचाराक तुमी हेच्याक हे वर्थ जावन आसा ताचे की वर्ते जावन आसा देखून तुमी आज देवा सांगता आसात जेजू सांगता आसात देवाचे उतर आयकूंक ताच्या नांवाची स्तुती करूंक तुमी सांगता मेळटा आसतना सगळें आमी समर्पण करून दिवन आमी देवाची खाकुलता आनी कृपा ह्या वेळार आमी जोड काण घेवया आनी ताची स्तुती करया हालेलुया 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 हुरे रे करे करे दांगला दांगला Praise you, Lord. Worship Jesus. Worship your name. Lift your name
on high, सगळे Lord आम्ही Jesus. आराधना करूया एक खरीवर तुमच्या काळजात असल्या जेजूक आराधना करा तुमच्या मोतींत देवाच्या उत्तर प्रकार देवाची समजणी देवाचे उत्तर तुमच्या मोतींत असं झाल्या देव तुमच्या मोतींत असा शब्दार पारसा त्या मोतींत असल्या देवाक तुम्ही आराधना काळजान जेजू मोगार पारसा काळजान असल्या तुमच्या जेजू खातीर सत्तर पार तुझ्या थंय पवित्र आत्मा असा आणि सगळ्या बापा पुतांनी पवित्र आत्म्याक आराधना करून कित्याक तो जावन आसा येवो हा हिरे तो आमकां राखता आनी सांबाळता आमकां जाय जाल्यार सगळें तो दिता हे सगळे संगती मतीन दवर देवाची स्तुती करी आमकां फावो केल्या सर उपकारां खातीर आमी सगळे समर्पण करून दिवया आनी ताची स्तुती करया ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವೆ ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಯೇಸುದೇವಾ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಯೇಸುದೇವಾ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾ ರೋಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮಲಮ್ಮ worship you Lord ನೀ ಸಾಕೆ Jesus kata makanda baba 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 shondo toto ಯೇಸುವೇ देव जावन आसा तो पवित्र जावन आसा देखून जेजू सांगता कसो म्हजो बाप पवित्र गीत आसा तुमी जाय जयसर पवित्र देखून तो जावन आसा आमकां आवयच्या गर्भांत रुपीत केल्लो आनी आमकां आवयच्या गर्भांत सुरक्षीत ह्या संवसाराक हाडलेलो देखून ताची मायमा गांवक आमचे ताळे उबारया ताची मायमा गांवक आमची मोत सगळी काळी सगळे जेजूक समर्पण करया सगळे आमी आराधना करया ह्या वेळार एकलेच देवाक आमी आराधना करया ताची मात्र आमी स्तुती करया ह्या वेळार ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ
ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವಾ ಮೆಕ್ಕದೇಶ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನಿಜುಲೋ ಯೆಹೋವಾ ಒಸ್ಸೇನು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ರೋಯಿ, ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. Worship you Jesus, praise you Lord. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. We need you Lord, we need you Lord, we need you Lord, we need only you Lord. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್. Worship you Lord, praise you Jesus. Hallelujah, Let the fire flow, Lord Jesus. Let the anointing of the Holy Spirit come upon each and every one, Lord. They'll filled with your power. They'll experience your presence, oh Lord. Worship you, Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you. The mighty anointing of the Holy Spirit. The mighty anointing of the Holy Spirit. The mighty anointing of the Holy Spirit. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. Touch me Lord. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಸಂದರ್ಭ एकल्या कोणाचे की ताळ्याचे प्रॉब्लेम असतात, कोणाक एकल्या ताळ्याचे प्रॉब्लेम असतात. जेसू आपल्याला गुण करता
ताळ्याचे प्रॉब्लेम तेदळा इन्फेक्शन जावचे ह्या ताळो पडचो ह्या खंयचेय सिंगींग करूंक जायना असले समस्या असल्या ताळ्याच्या समस्या नसल्या एकल्याक संपूर्ण तरान जेजू गुण करते ते आपोरते आसा क्लेम करून मागा ह्या वेळार खंडीत जावन जेजू गुण करते आसा उऱ्या रेखा जीज थँक्यू लॉर्ड गमटीची दूख मस्त आसा मस्त गमटीची दूख असल्या एकल्या जेजू आपोरते आसा गमटीची दूख कोणा असल्या क्लेम करून मागा ह्या वेळार जेजू आपोरते आसा जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार उऱ्या रेखा जीज थँक्यू लॉर्ड praise you Lord glorify mighty God hallelujah worship Jesus पाठीच्या कण्यात एकल्या दूख असा मिडल बॅकबोनांत मस्त प्रॉब्लेम समस्या आसा जायते फावटी बसूंक जायना उठूंक जायना तसले पांयटाच्या दुखींत असलेल्या जेजू एकल्या गुण करता आपोट त्या वेळार कोणाक आसल्यार क्लेम करा तुमचे कमेंट्स घाला आनी ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन असले कोणा दुख असला विशेष तरान मी मागता मागणे करता असले संगती कोणा असल्या क्लेम करा आनी मागा आनी क्लेम करून प्रत्येक जावन मेसेज करा आनी तुमचे खातीर विशेष तरान मी मागता ह्या वेळार जेजू आपोडते आसा जायते सणाक जेजू आपोडते उऱ्या रेखा Jesus thank you Lord praise you Lord glorify ura raka Jesus ura raka Jesus hallelujah amen Jesus thank you Lord anoint us with your fire Lord we worship you aradan to baba aradan to Jesus aradan to pavitra महिमा to baba महिमा to Jesus महिमा to pavitra वर्धान to Jesus वर्धान to पवित्र नन्ना येसुवे ओ येसुवे आराधने 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 येसुवे आराधने दोगां जणांक मोतीच्या कथीन कस्टोन आसात मोतीन बेजार आसा खंत आसा कितें विसरूंक जायना तितले सक्ती कितें घडल्या तांच्या जिवितांत जेजू वेळार तांकां कृपा दिते आसा मोतीचे सगळे ते बेजाराय खंत जेजू वेळार काडते आसा एक्सेप्ट करा कोणी ह्या प्रॉब्लेम आसा जाल्यार एक्सेप्ट करा आनी ह्या वेळार जेजू संपूर्ण तरान सुटका दिता मोतीचे पिडेन तावन मोतीचे घरान जाय बेजाराय खंत ह्या सगळ्या विशयान तावन जेजू वेळार सुटका दिते आसा सगळे जेजू हे एक दर्शनंत जागयता मोतीच्या पिडेक कस्तोवच्या मानसीक पिडेन कस्तोवच्या जावंक बरो ह्या बेजाराय खंत असल्या संगती जेजूच्या प्रत्येक सण कांटे सण मुकुट संसिल्ले ते चित्रण ते एक दृश्य दाखयते आसा हाचे वरवीं मोतीचे पिडा सगळे जेजू गुण करते आसा कित्याक आमचे सगळे पिडा शेडा ताणें ववयल्यात आमकां सुटका दिल्या ताणें उऱ्या रका जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरिफाय मायटी गॉड हालेलुया उऱ्या रका जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू लॉर्ड रुखल उऱ्या रका आज विशेष जेजू अनॉइंटिंग दिता मानसिक वत्तडान असलेल्या लोकांक सुटका दिवच्या खातीर विशेष अभिषेक दिते आसा आयच्या मागण्यान विशेष तरान जेजू संदेश दिता मानसिकाचे खंयच्याय तकलेची पिडा असल्यार मोतीची पिडा जावंक पुरो बेजाराय जावंक पुरो खंत जावंक पुरो विसरूंक जायनातली घडीता तुमच्या जिवितांत घडल्यान जावंक पुरो सगळे ह्या वेळार जेजू कारण सगळे खांड उडयता भस्मून उडयता ताका शंदर रुखल उडयता शंदर जीसस शंदर जीसस द मायटी नेम ऑफ जीसस शंदर रुखल उडयता शंदर जीसस थँक्यू लॉर्ड let the power of God will come upon each and every person will set them free Lord Jesus ureraka Jesus thank you Lord tangada sandarbha rukhal ureraka sandarbha karbala Jesus thank you Lord kalthitara halsan thaun Jesus karga di आराधन करा दी सकत मागा जेजूच्या जरपण तुमच्या काळजांत आत्म्यान मागा तुमच्या मोतीन काळजांत तुझ्या कोडीच्या एका विश्वान जेचे सकत वाळून या वेळा पुरे जाता संदर्भ खरबळ जीसस थँक यू फादर थँक यू आराधने येशुवे आराधने येशुवे आराधने येशुवे worship you
Lord. आराधने 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 येशुवे. Thank you Jesus, thank you Lord. अर्गन तुका सोम्या Jesus, worship you Lord. एकल्याच्या ब्रेनांत स्लाईट एक स्ट्रोक जाल्लो आसा, स्लाईट स्ट्रोक, इल्लेशे ब्लड क्लॉट्स जाल्ले आसा. असल्या एका व्यक्तीक कोण तुमी मागता जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबात आसा जावंक पुरो, ह्या वेळार क्लेम करा. असल्या एका व्यक्तीक जेजू गुण करते आसा, ब्रेनांत क्लॉट असल्या एका मनशाक जेजू गुण करते आसा, आपडते आसा. पुरे रकात जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी. पुरे रकात जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. छिंदर संदर्भ mighty God is anoint us with your blood. Set us free in the name of Jesus. कोणी या वेळा डिप्रेशनात असं झालंय, माग या वेळा विशेष तरण डिप्रेशनात असले सगळे व्यक्तींक जेजू सुटका दिवसो ही मागण्या जाऊन आज विशेष तरण जेजू काकोळत दाखयता. त्या मनशाचेर मानसिक वातड असल्या, खंत बेजारी असल्या व्यक्तींक जेजू आपडता आज विशेष तरण. उरे रका जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाय, टच देम, हील देम and set them free Lord Jesus. उरे रका चंद्र बर कदबर रुखल उरे दग 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 mighty God Jesus, thank you Lord, anoint us with everyone Lord Jesus. Every bondages and every curses will be defeated and disconnected right now from them, right now in the name of Jesus Christ, right now in the name of Jesus Christ. I claim each and every the victory for them Lord Jesus. I claim the victory in the name of Jesus Christ. Ure rakare chandra chandra bagal do rakare chandra bar karba rakkal bar chandra rakkal bar chandra bar. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah, worship you Lord Jesus. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Jesus, worship you Jesus, praise you. देवाचो आत्मा आमकां समेस्तांक चलोवन दी, देवाचो आत्मा आमकां बोळ दिवन दी, गटाय दिवन दी, देवाचो आत्मा आमकां जाणवाय दिवन दी, देवाचो आत्मा आमकां ह्या संवसारान कशें जिवचें म्हणून गायड करून दी. आनी सगळ्या संवसाराच्या तो पवित्र आत्मा, देवाचो आत्मा आमकां सुटका दिवन दी. आनी ताच्या संगता रावोंक आमी आशेया, ताच्या संगता रावोंक आनी ताच्या संगता जिवोंक आमी मुखार सरया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी देवाचें उतार आयकुया. आज आमी देवाचें नुस्तेदार एक विसरून काडलां. आज विशेश जावन आमी सगळीं क्रिस्तांवां, देखून क्रिश्चानिटी, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें, क्रिश्चानिटी हाचे विशयान थोडो आमी नियाळ करया. हर एकले आमी क्रिस्तांवां. हातूंत दोन टायपाचे क्रिस्तांव आसात, एक ऑरिजिनल आनी एक डुप्लिकेट. तुमी कमेंट्स घालयेत, कोणी कोण डुप्लिकेट घे, कोण ऑरिजिनल घे. तुमी ऑरिजिनल ऑरिजिनल, डुप्लिकेट जाल्यार डुप्लिकेट कशें तुमचें कशें चिंताप आसा. तुमी कमेंट्स घाला, मागीर पळया कोण ऑरिजिनल घे कोण डुप्लिकेट घे जाता की पळया. पूण हांव पयलें ताचें की पयलें क्रिश्चानिटी म्हळ्यार क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें हाचे विशयान देवाचें उतार आमकां कितें जाणवाय दिता, कितें आमकां सांगता म्हळ्यार तें आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पयले सुवातेर आमची बुन्याद जेजूचेर घालीचे गे. क्रिस्तांवपणाची बुन्याद, क्रिश्चानिटीची बुन्याद जेजूतय. 1 Corinthians chapter 2:5. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 5वें वाक्य. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद, तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनुष्याचे जाणवायचेर नाही, मनुष्याच्या जाणवायचेर नाही, बगार देवाच्या सक्तेचेर पड जाय म्हणून हांवें नेम लेखलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमची भावार्थाची बुन्याद मनुष्याच्या सक्तेचेर नाही, ह्या खंयच्या एका प्रिचराचेर नाही, आनी कोणाचेर आमी भावार्थ दवरूंक ना. आनी कितें आमकां संदेश मेळटात, या कोणी प्रॉफेसी करता, कोण हिलिंग करता, डेलिव्हरन्स करता, तांचे वयर भावार्थ दवरूंक ना. जें कोण कितेंय करता जाल्यार तें सोम्यातावन मेळिल्ल्या सत्तेन मात्र जाता आसून न्हू. आनी जें कितें मागतना आजापान अद्भुत करचें तें देवान सोम्यान सोडल्यार मनशान न्हय. देखून आमी मनशांक प्रामुख्यता दिवंक नजो, पूण जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरिचें म्हूण सांगता. देखून तुमच्या भावार्थाची बुन्याद, फावंडेशन ऑफ द क्रिश्चानिटी इज जीसस हिमसेल्फ. तर जेजूचेर तुमचो भावार्थ दवरिचे आनी देवाच्या सत्तेचेर तुमी पातये जय आनी त्या सत्तेचेर तुमी जिये जय म्हणलें देवाचें देणें, देवाचें येणें, देवाची सकत जावन आसा. देखून आमचें जिवीत
आमच्या जिविताची बुन्याद क्रिश्चानिटीची बुन्याद जेजू चेर पडायचे देवाचेर पडायचे आनी देवाच्या सक्तेचेर देव कालें करूंक शकता म्हाका भावा आनी भयणी कितें करूंक तुजे खातीर तो कितें करूंक शकता देखून ताचे सकत आमच्या जिवितांत आमी आपणायचे आनी ताच्या सक्तेचेर पातयेवन आमी मुखार वचोचे न्हय मनशाच्या सक्तेचेर न्हय कोणाच्या प्रॉफेसीच्या सक्तेचेर न्हय खंयच्या मॅसेजीचेर भागांत देवाच्या सक्तेचेर पडायचे म्हणून देवाचे खुशी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हाची देखून नेक्स्ट आनी एक देवाचें उतर आमकां सांगता म्हळ्यार आमची पाळां आसात पळय क्रिश्चानिटीची पाळां रूट ऑफ क्रिश्चानिटी ती चड आनी चड रोंबचे म्हूण सांगता जिनियेची पाळां सोम्याचेर रोंबचे म्हूण सांगता सॉम पावलूच्या पत्रांत कोलोस्यकारांक बरयल्लें पत्र कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 ख्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून क्रिस्त जेजू पयले सुवातेर क्रिश्चानिटीन क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला जाल्यार मात्र तुम्ही सोमी जेजू क्रिस्त तुमचो सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा ताचे सवय जियोंक फुडें सरा आमी संवसारांत आसतना जियेत आमकां कुटुंब आसा बायल आसा भुरगीं आसा ते भाव आसा भयण आसा आवय आसा भाव तांचे सांगाता पुरो जियेत आसतना पूण आमचे मेन कॉज म्हळ्यार मेन रूट कॉज आमी ह्या संवसारांत जेजू सांगता जियेना जाल्यार सगळे समस्या पुराय येवचे आमकां चड जावन आसा देखून आमी जेजू सांगता जियोंक ताचे सवय जियोंक फुडें सरचे म्हण देवाचें उतर सांगता तुमकां शिकयल्यान त्या प्रमाणे तुमकां पवित्र सभेंत आनी पवित्र पुस्तकांत शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची तुमच्या जिणयेची पाळां तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा ताचेर रोंबोवन दवरा कोणाचेर सोम्याचेर रोंबोवन दवरा जेजूचेर रोंबोवन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा ताचेर बांदून हाडा तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा जेजूचेर बांदून हाडा कोणाचेरय न्हय जेजूचेर बांदून हाडा भावार्थान थीर रावा आणि देवाक सदांच दिनवासी जाय सदांच देवाक दिनवासी जाय 2-3 संगती हांगा सगळे पयले तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे म्हळ्यार पयसभेन आमकां कितें शिकयलां जें कितें तुमी रेती वचोन कितें कितें जोडकान गेलां ह्या तुमी पवित्र बायबल वाचून कितें जोडकान गेलां तें शिकोवन आमकां मेळ्ळ्या देखून ताचे वयर आमची जिणयेची पाळां रोंबयचे जेजूची शिकोवन कोणय मनशान दुसरी शिकोवन न्ही जेजू विशयी शिकयता कोण ताचेर आमची जिणी रोमण आसाचे आमची जिणयेची पाळां रोमण आसाचे आनी आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडचे दुसरें आमच्या जिविताचेर बांदून हाडचे आनी भावार्थान थीर रावचे आनी सदांच देवाक दिनवासी जायचे 4 संगती जेजू हातूंत दिता क्रिश्चानिटीचे मूळ तत्वां खंयची एक जेजूचेर भावार्थ दवरीचे दुसरें ताणें शिकयले प्रमाणे आमचे जिणयेचे पाळां ताचेर रोंबयचे तिसरें आमचे जिविताचेर बांदून हाडचे चवथें भावार्थान थीर रावचे आनी निमाणें सदांच दिनवासी जायचे दिनवासी म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचें बलिदान भेटोवचें स्तुती करचें अर्गां दिवचें या गिफ्ट ऑफ टंग्स आसल्यान गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून इल्लेशे देवाची स्तुती करचें हें पुरां करीचें म्हूण सांगता देखून आमची वळख आतां आमी करनाकानी आमची वळख आमी सगळीं क्रिस्तांवां तर तूं क्रिस्तांव जाल्यार तूं कोण हे हांव क्रिस्तांव जाल्यार हांव कोण आमची वळख आमी कोण गी म्हणून 3 टायपाचे क्रिस्तांव आसात 3 टायपाचे क्रिस्तांव तो पुरा पूण तातूंत 3 वांटे करता देवाचे शिकोवणेंत आसा जेजूच्या शिकोवणेंत बायबलांत अशें आसा पयलें जावन आसा देवाचे उतर सांगता ते टग बोट क्रिश्चन्स म्हणून म्हळ्यार एक बोट आसा पळय तुमी मासलेची बोटी तुमी पळयले आतां खंयच्यो व्हडल्यो बोटी आयल्यार हाचेर बंदरार आयल्यार ते बांदून घालतात मागीर वाऱ्याक दिशेन वचनातले बरी ते टग बोट क्रिश्चन्स बांदून घालतात म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ दवरून अखंड भावार्थान जियोवचें दुसरें सोम्या थंय थीर रावचें दुसरें जावन आसा सेल बोट क्रिश्चन्स म्हळ्यार पयलें पुरा तुमी पळयल्यात तुमी 9th आनी पुरा दोनी सोडटाना ते सेल बोट क्रिश्चन्स म्हळ्यार वारें आयिल्ल्या कुशीक तुमी सांपावलोची पत्रां पळयल्यार वाचल्यार बरें करून सांपावलोच्या पत्रांत अशें बरयलां म्हळ्यार तांची तांची बोट तांची वारें आयिल्ल्या कुशीक गेली म्हणून वारें आयिल्ल्या कुशीक घेवचें देखून आमचे थोडे क्रिस्तांव तशे वारें आयिल्ल्या कुशीन धांवचे क्रिस्तांव आसात आनी तिसरें तांच्या जिवितांत डायरेक्शनंत नातिल्लें विदावट एनी डॅस्टिनी तांकां जिवितांत डायरेक्शनंत ना ऑट्रासी खंय म्हणून ना क्रिश्चनिटी कितें म्हणून गोतना थंय येतात हांगा येतात तेंय करतात पुरो देव एकच म्हणटात ना हे क्रिस्तांव आसात देखून आतां पयलीं आमी समजून घेवया टगबोट क्रिश्चन्स म्हळ्यार कितें सोम्या थंय तीर रावचें म्हळ्यार कितें रोमाकारांक बरयलें पत्र 14 अध्याय 8वें वाक्य
रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 हे टग बोट क्रिश्चियन्स म्हळ्यार कितें म्हण सांगता पवित्र पुस्तक. आमी जियेतांव जाल्यार आमी ते सोम्या जियेतांव खातीर. जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरतांव जाल्यार आमी मरतांव जाल्यार तेंय सोम्या तेंय खातीर. सोम्या खातीर. तशें तशें आसतना आसतना जियेल्यारय जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याची आमी सोम्याचींच. हो भावार्थ, हो टागबोट क्रिश्चन्स म्हळ्यार अखंड भावार्थ. आमी जियेल्यार सोम्या खातीर, मेल्यार सोम्या खातीर. सोम्या खातीर काल करूंक आमी तयार आसा. आजकाल हो भावार्थ भारी अप्रूप मेळचो, भारी अप्रूप. आमी आज सकाळीं अशें उलोवन आसतना एका स्त्रियेचो म्हाका उडास आयलो. कठीण कश्टली भावार्थाची मनीस म्हळ्यार इतली भावार्थान आसा की ती. तिची ल्हान भुरगीं ल्हान आसतनाच तिचो घोव अंतरलो. त्या भुरग्यांक तिणें व्हड केलें, शिकयलें, पुराय केलें, पूण दोगी भुरगे वायट वाटेक गेले. वायट वाटेक गेल्यार तिणें मागणें सांडूना, त्या भुरग्यांक पयस करूना, तेंचे खातीर मागणें केलें. कितले दिसाक खंय मागणें आसा, खंय रेतीर आसात, ताची काम कर, तिचें काम करून ती भुरग्यां खातीर मस्त वावर केलें. लास्टाक भुरगे परिवर्तन जालें आनी एकलो भुरगो गल्फाक गेलो. गल्फाक घेवन गळोवन आपल्या आवय केल्लेशें सांबाळ काण दितालो म्हणटच गांवाक आयिल्लो. हांगा मुखारच अवघडान तो बली जालो आनी मरण पावलो. जवळे पूत ते तो मरण पावलो. आवय कितें बगलें जावंक पुरो जाल्यार तिणें तसो भावार्थ धंडोळलो ना. ती आनीक घट्ट रावली, आनीक घट्ट रावली. आनी एक पुताक सांबाळना आसा ती अजुनी त्या भुरग्या सांगता, त्या पुता सांगता जियेता. आपलें म्हणलें घर ना, खंयचेंय ना जाल्यार ती गळोवन आतां सदां तिका 60 आनी 5 वर्सां उतरली जाल्यार अजुनी गळोवन त्या पुताक पोसता. कोलो भावार्थ, कोले विश्वास, तिका कितल्या कश्टान ती थीर रावल्या. कितेंच कोणें कालें जागल्यार ती आपलो भावार्थ सोडिना, आपल्या जेजूक सोडिना. तसलो भावार्थ आनी असले घट थीर करचो भावार्थ हे म्हणटात, ह्या क्रिश्चनिटीक म्हणटात. तर आनी एक उतर आमी पळया. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 6 ते 8 वाक्य. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 6 to 8. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक प्रवीण म्हणटा सांग पावलो. फरिसेव धार्मिक उर्बेक लागून धार्मिक उर्बेक लागून पवित्र सभेक धग दिल्लो मनीस. पवित्र शब्द कितलें धग दिला. जेजूचेर भावार्थ दवरल्यां, कितलें ताणें झैलां तोरण घालां, कितले कश्ट जाले, कितले झरपा ताणें मारलां, स्तेफनाक सयत फातरायलां, सगळें केलां ताणें. म्हणटा तो मागीर नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेप सालिसो हांव. पूण आदी म्हाका फायद्याचे आदी कितें म्हाका फायद्याचें म्हण चिंतिल्लें. सगळें आतां क्रिस्ताक पासत हांवें लुकसाण म्हण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याक वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार, अत्युत्तम फायद्याक, जेजूच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण आनी नस्त लुकसाण हांव लेखता म्हणटा. ताचे पासून चर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला, सगळें हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळो जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय, म्हूण म्हजो एकच शेवट आमचो शेवट एकच जाय जे. कारण क्रिस्त म्हाका मेळचे, क्रिस्त सांगता हांवें जियेचे, क्रिस्त सांगता हांवें एकवटान रावचे. हे 3 संगती हांवें म्हज्या जिवितांत घडीचे. हाका म्हणटात टागबोट क्रिश्चन्स म्हणून. थीर रावले, भावार्थान थीर रावले, कश्ट येवन दी, अणभर येवन दी. आज पळया इतले पुरा क्रायस्ट ह्या संवसारांत आयला जाल्यार कितलो लोक अजुनी थिरासान येनासा, घट्ट आसा, धैर्यान आसा, कांयच भियेना. आमकां कितें जावचें ना म्हणलें बरी जियेता. कित्याक सोमी आसा, सोम्यातय थीर आसा, भावार्थ आसा, देखून ते जियेतात. दुसरें सेल बोट क्रिश्चन्स. हे कोण पळया. जर हातूंत खंयच्या कॅटेगोरीन तुमी आसात म्हणून पळया. तुमी फर्स्ट कॅटेगरी या सेकंड गी या थर्ड गी. फर्स्ट टगबोट क्रिश्चन्स, आता सेकंड सेल बोट क्रिश्चन्स. हें पळया आमी जाकोबाचें पत्र, जेम्स चॅप्टर 2, जाकोबाचें पत्र 17 अध्याय 2 अध्याय 17 वाक्य. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 17. भावार्थाची गजाली तशी भावार्थ ही गजालाची असत पळया. भावार्थ सवय बऱ्यो करण्यो असल्याशिवाय, बऱ्यो करण्यो तुझ्या जिवितांत असल्याशिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हण येत. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थाची गजाल तशीच. भावार्थ सवय बऱ्यो करण्यो तुझ्या जिवितांत नातल्याशिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हण येत. 19 वाक्य 19 वर्स 19 तातूंत 19.
तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो तरी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्या बऱ्यो करण्यो आसा आनी एकल्या बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक त्या म्हजी मनशाक जाप म्हजी जाप इस्स म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हणून म्हाका भावार्थ आसा म्हणून हांव रुजू करता. हांव रुजू करता. पूण तूं पूण कसल्योय बऱ्यो करण्यो नासतना कसल्योय बऱ्यो करण्यो नात भावार्थ आसा म्हणटाय तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू कर दाखय. दाखय पळया तूं रुजू कर दाखय पळया. तुज्या कडेन भावार्थ आसा म्हणटाय कांय भियेना भावार्थ आसा म्हणून पूण बऱ्यो करण्यो नात तूं रुजू कर दाखय. जो बऱ्यो करण्यो करता तो रुजू करता म्हजे कडेन भावार्थ आसा म्हणून. पळया दोन संगती आमी क्लियर करीचे. एक भावार्थ आसा म्हणटलो आनी एकलो बऱ्यो करण्यो आसा म्हणटलो. भावार्थ आसा म्हणटलो बऱ्यो करण्यो ना जाल्यार तसो रुजू करूंक ताच्यान जायना. जर बऱ्यो करण्यो आसा पूण भावार्थ ना म्हूण सांगल्यार तो बरो म्हणून ह्या भावार्थ आसा म्हणून रुजू करयेत म्हणटा सांबाव. आनी 20 आनी 6 वाक्यां तांदून 26 कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 26. जशें श्वास नातल्यार कुडीक जसो जीवना श्वास नातल्यार कुडीक जीवना तशें करण्यो नातल्यार तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाकी भावार्थाके जीवना. हे सेकंड सेलिब्रेट क्रिश्चन्स भावार्थ आसा म्हूण सांगतात पूण बऱ्यो करण्यो नात. भावार्थ आसा पुरा खंयचेय बरें करूंक नाका. कुटुंबान जावं दी वाड्यान जावं दी समाजान जावं दी या खंयच्याय घरान जावं दी बरें करूंक नाका. आपूण आपणाक देव समेस्ताक म्हणून आपले कंपाउंड आमच्या वॉल पुरा घालून ताका इल्ले गेट घालून नाय गाळी एच्छरिके म्हणून बोर्ड घालून भितर बसून वगीत बसल्यात. हे सेलिब्रेट क्रिश्चन्स असले मनीस तांकां कंपाउंडांतल्यान भायर सेक्युरिटी ना. भायर येवंक भंय दिसता तांकां कांय करूंक नाका असले पुरा सेलिब्रेट क्रिश्चन्स म्हणटात. आनी तिसरे विदाउट डेस्टिनी क्रिश्चन्स म्हळ्यार डायरेक्शन नातले क्रिस्तांव कोण जावन आसा. रोमाकारांक बरयले पत्र 2 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 21. तर हेरांचो शिक्षक जाल्लो तूं हेरांचो शिक्षक जाल्लो तूं तुका कित्याक शिकयनाय. तुका ते कित्याक तूं पयलें शिकयना. दुसऱ्यांक बारी जानवाय दिताय न्ही. दुसऱ्यांक बार बुधबळ सांगताय न्ही. तितलो बळ तुज्या जिवितांत कित्याक ना. तितलो तूं कित्याक लेखी नाय. तूं कित्याक तूं शिकयताय दुसऱ्यांक बुधबळ सांगताय पूण तुज्या जिवितांत तूं करनाय जाल्यार दुसऱ्या सांगून तुका रायट्स ना. दुसऱ्या बुधबळ सांगून तुका रायट्स ना. तूं कितें करताय तें मात्र तुवें हेरांक सांगयत. तुवें पयलें करून दाखयचें मागीर हेरांक डायरेक्शन दिवचें. काली दुसऱ्यांक बसून बारी गजाली करून फोनार तांतो डायरेक्शन दिवंक या बुधबळ सांगूंक आमी भारी हुशार आसा पूण आमच्या जिवितांत कांय आसना म्हणटा. देखून तर हेरांचो शिक्षक जाल्लो तुका तूं कित्याक शिकयनाय. चोरी नाय म्हूण तूं शिकयताय. चोरी नाय म्हूण शिकयताय. तूं सोरताय. चोरचें म्हळ्यार खाली पयशे सोडचे न्ही. ह्या कोणाचो जागो आपारचो न्ही. चोरसो कितले मस्त आसा चोरच्या विशयी देवाचे उतार सांगता. पयलें दांत 1 वांटो म्हणटा. तुका कितली उत्पत आसा. तुका एक 10,000 रुपये सांबाळ आसा जाल्यार 1/10 दांत 1 वांटो 1,000 ते देवाक दिवचे म्हणटा. आनी तुका टायम 24 hours दिला 2 वरां 40 मिनटां तुवें देवाक दिवचे म्हणटा. खंय पुरा कितले जण क्रिस्तांव आज पळया सोम्याक ते चिटींग करतात न्ही. आमी दिसता तशेंच देखून पेद्रूचें दुसरें पत्र सांगता 2 Peter chapter 2 verse 21. पेद्रूचें दुसरें पत्र 2 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. ही पवित्रपणाची वाट जाल्या उपरांत एक पटी तूं रेतरे गेलय मागण्या गेलय तुजें जिवीत तुवें बदलूंक प्रयत्न केलय या करूनाय तें जावंक पुरो पूण तुवें जिवीत पवित्रपणाची वाट तूं जाणा जाल्यार मागण्याद्वारे रेतिरेद्वारे देवाचें उतर वाचल्या वरवीं तुवें त्या पवित्रपणाची वाट जाणा जाल्या उपरांत आपणाक खळीत केल्ल्या म्हळ्यार देवान म्हाका आनी तुका खळीत केल्ल्या भाग्यवंत उपादेश त्या भाग्यवंत उपादेशांक तांणी पाठ करचे प्रास ती वाटच तांकां कळीत जावंक नातली जाल्यार कितलें बरें आसते. देखून मागण्या घेवचें तितलें सुलभाचें काम न्ही. मागण्याक आयल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करना जाल्यार तुवें येनातलें बरें. तुवें मागण्याक येनातलें बरें. तुवें रेतरेक वचनातलें बरें. कित्याक गेल्ल्यान तुका आनीक प्रॉब्लेम सॉल्व जातात. कित्याक तूं सारके रितीन कितलो एक पटी बंबय रेतरेक गेल्ल्या वेळार एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी कावन्सिलिंगा म्हणून आयिल्ली आनी ती म्हणाली म्हज्या घोवा खातीर माग ब्रदर म्हज्या दुवे खातीर माग. म्हळ्यार कित्या खातीर काल्या खातीर मागाचें कित्या खातीर मागाचें
म्हजो घोव म्हाका लागीं करना म्हणजे धूव म्हाका बक्षिना देखून हांव हांगा रावल्या हांगा सदां हांवें म्हणलें तुवें रेतीर केले की रेतीर येदोळी 80 रेतीर केले म्हणली ती कित्याक रेती सेंटरांत आहली ती आनी थंय काम करताली सोशल वर्क पुरा मस्त काम करताली ती पूण मागीर कावन्सिलींग करून उलोवन पळयत आसतना कित्याक प्रॉब्लेम हिचेच हिणें त्या घोवाक बोगसूंकूच ना हिणें त्या धुवेक बोगसूंकूच नाका तिका बोगसूंकूच नाका देखून ती घरांत तांकां सोडून ती येवन रेती सेंटरांत बांद मस्त जाणां आपली जबाबदारी घोत आसोनी ते पाळूंक ना एक घोवा आपलोच घोवणे बोगसूंक कितें जाता आपलेंच धुवणे 30 आनी 3 वर्सां दुयेक जालें ताजो खाजर जावना ताका खंयचेय गायडन्स दिवंक हांव एक हिंगी बसला हांवें म्हळें 100 रेतीर कर बाय मागीर खंय म्हणी बरेंपण जाता जाल्यार पळय कितल्यो रेतीर करून कितें फायदो म्हज्या भावा आनी भयणी जिवीत बदलना गी आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी मागण्याक येता रेतीरेक येता आज आजापानी अद्भुतां मात्र आमच्या जिवितांत जायचे मागण्याक गेल्ल्या बरा बरें जायचें इन्स्टंट हिलींग जायचें आमकां बरें जायचें सखत अनुभव करूंक जायचे आमचे कश्ट परिहार जायचे रीण फारीक जायचे पुरा जायचे पूण जिवीत परिवर्तनंत जावन जाता आसा बरीत आदी आतां आनी सदां आदी आसलें आतां आसा आनी मुखार आसतलें जिवीत देखून आज आमी प्रत्येक जावन इंटरसेशन करचें म्हळ्यार विनवणी करचें म्हळ्यार मनशांची खालसां मना परिवर्तन जावचें अजाप जायचें म्हज्या भावा आनी भयणी आज तुमकां हिलींग जावंक पुरो कुडीचे कितें पिडा शिडा गूण जावंक पुरो जर आमचे काळीज आनी मन देवा तें परिवर्तन जायना जाल्यार ताच्या की व्हडली पिडा दुसरी ना म्हज्या भावा आनी भयणी ताच्या की व्हडली पिडा दुसरी ना भायली पिडा तुमी डॉक्टराक मेळोन आनी काल स्कॅन करून काल वखद दिवन एंटीबायोटीक आनी सर्जरी करून तुमी गूण करशात पूण आत्म्याक लागली पिडा कोणें गूण करची आत्म्याक लागली पिडा कोण गूण करची आमी ह्या संवसारांत परमनंट रावोंक ना येवना थोडी वर्सां मात्र आमकां ह्या संवसारांत देवान धडलां कित्याक बरी जिणी जिवन परत ते सर्गींचे राज आमी आपणायचे म्हणून जेजून म्हाका आनी तुका विसरून काडलां जर आमी पुरा कर्ण सगळें कर्ण आस्तवादी कर्ण घर बांदून भुरग्यां बाळा सारक्या रितीन काल एज्युकेशन दिवन पुरा कर्ण फाल्यां म्हज्या भावा आनी भयणी तुजो आनी म्हजो आत्मा होगडावन गेल्यार कितें फायदो खंय आसा आमी देखून ही क्रिश्चानिटी सुलभायची न्ही कश्टांची वाट जेजून आमकां दिल्या त्या कश्टांच्या वाटेन पळया मागीर मुखार कितें सांगता 22 वाक्य 2 Peter chapter 2:22 सुने आपणे वंकुल्यांस खाता करेक्ट पळय बरी गाद सांगले पवित्र पुस्तकांत हे म्हणजे कांय न्ही सुने आपले वंकुल्यांस वचून खाता आणि दुल्लो दुकोरू परत्यान उपरांत असो लोळटा म्हळ्यार पळया सुने कितलें पोट भरलें जाल्यार सुने वंगता परत ते एक गडयेन ते परते खाता कित्याक ताची गजाल तित्त दुकर पळया तुमी खंयचोय लागसा पळय आनी खंयचोय व्हीव आसो पळय आनी खंयचोय घाला या खंयचोय शॅम्पू घालून दुकराक दिया एका गडयेन तो परते वचून मेळून तो लोळटा देखून जिणी बदलूंक प्रयत्न करची मनशां परत जिणी बदलली एकपटी देवाचें उतर आयकल्लें आमचे जिणी बदलले जाल्यार परत पयलींच्या जिविताक आमी वचून वचो परत जिविताक गेल्यार ही गाद तांकां लागू जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी रोमन्स चॅप्टर 8:28 अशें सांगता रोमाकाराचें पत्र 8वो अध्याय 20 आनी 8 वाक्या रोमन्स चॅप्टर 8:28 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतले आमकां जो कोण जेजूचो मोग करता तांकां म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या जी कोण जेजूचो मोग करतात ताणें तांकां एक निश्चित केल्ल्या शेवटाक आपोवणें दिला जी कोण जेजूचे मोग करता हांव आनी तूं जर जेजूचे मोग करता जाल्यार आमकां एका निश्चित केल्ल्या शेवटाक जेजून आपोवणें दिला तांकां चोर संगते देव तांच्या बऱ्याक पडेशें करतलो तुमच्या जिवितांत येदोळू मस्त अनवतां जाल्यांक पुरो अनवर आयल्यांक जावंक पुरो पिडा शिडा आयल्या जावंक पुरो निरासपणां आयल्या जावंक पुरो चलवणी आयल्या जावंक पुरो तुमकां खंयचें नाकात्त म्हूण जावंक पुरो परेकलो भाव म्हाका फोन करून सांगता म्हाका इतलें इरारा जाता बेजार जाता म्हाका म्हज्या मती भितर सांगता वचून जीव घात कर म्हूण सांगता गे पळया कितें पुरो जाता म्हणून देखून ह्यो पुरो संगती आमी जेजू थंय आयल्यार जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार जेजूचेर आमी पातयेनी दवरल्यार आमची क्रिस्तवाची बुनाद त्या जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार आमच्या जिवितांत घडलेल्या हर एक घडीतां देव आमच्या बऱ्याक पडेशें करतलो जर म्हज्या जिवितांत ते दाळा वायट घडनातलें जाल्यार म्हाका लुकसाण जायनातलें जाल्यार म्हाका पिडा शिडा येनातली जाल्यार आज जेजू थंय हांव येतच ना
येतच ना कित्याक आज कितें म्हज्या जिवितांत ते दाळ अणवारां घडल्यात अनाहुतां घडल्यात कितें पुरा म्हज्या जिवितांत आयल्यात वारें वादळ कितें आयलां गडगड झगडण कितें आयलां म्हज्या जिवितांत आज देवान म्हज्या बऱ्याक पडशें केलां हेंत परिवर्तन हे मनीस कोणी तुज्या जिवितांत परिवर्तन करून दिवंक शकना मगच्या भावानी भयणी जेजू एकलो मात्र तुज्या जिवितांत हें परिवर्तन करून दिवंक शकता ओन्ली गॉड कॅन चेंज नोबडी एल्स कोणूच चेंज करूंक जायना मगच्या भावानी भयणी तुवें दुखानंत आसाचें निराशपणांत जाचें सलवणींत जाचें कोणी तुका कितले बुजवणीन खालें दिल्यार तें तुका लागचें ना पूण देव मात्र हें सगळें तुज्या जिवितांत बऱ्याक पडशें करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. देखून मुखार सांगता आमकां तेंच उतार जायते आमी ह्या विशयान समिक्षा केल्या गे भायल्या गांवांनी भितर आज मस्त सादारण आमकां आमच्या अंतो 46,000 ग्रुप्स आसात गे सगळ्या वर्ल्डांत 48,000 ग्रुप्स आसात गे क्रिस्तांव कातोलीक क्रिस्तांवांतावन वांट्या फांट्या जावन दुसरे पंगड केल्ले ह्या पुरा हांचे पुरा समिक्षा करता आसतना थोड्यांनी 3 संगती कळून आयल्यात गे पयली संगत कातोलीक पवित्र सभेंत आमकां देवाचो अनुभव मेळना म्हणटात पुरा मस्त जण मिसा केल्यार खंय अनुभव मेळटा मागणें केल्यार तुमकां खंय अनुभव मेळटा म्हणून तुमकां भक्ता जावंक पुरो तुमकां भक्ता जावंक पुरो ह्या तुमच्या घरांनी मस्त जणांच्या विशयान सांगला जावंक पुरो आयल्या जावंक पुरो कळ्ळें तुमकां मेळटा घेवन पळया दुसरी संगत देवाच्या उतराक मोल ना म्हणून देवाचें उतर प्रोक्लेमेशन करना सरमावर खंय कोणाची एक स्टोरी सांगतात या कोणाचे गडीत सांगतात मागीर रिलेशन कोटेशनां कळ्ळें हे पुरा थोडे सांगतात म्हळ्यार दुसरे सांगतात दुसऱ्या सभेचे हांवें सांगचें दुसऱ्या सभेचे सांगचे आमकां ओलावचें आमकां मोलावचें म्हणटात पळय देवाच्या उतरांक मोल ना म्हणटात आनी तिसरें आमचें तें क्रिस्तांव तें गे भाऊ बांदवपण ना गे भाऊ बांदवपण ना हांवूच सर्वस्व देव समेस्तांक म्हणलें बरी म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्लें आसा हांव कम्फर्टेबल म्हजें सगळें हांवें करून घेतलां दुसऱ्यांचे काल्या पडोवंक गेला म्हणून 3 संगती आमी नियाळ केल्यार पयले संगती कातोलीक पवित्र सभेंत देवाचो अनुभव मेळोवंक ना म्हणटल्या खातीर कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 2 अध्याय 14वें वाक्य 1 Corinthians chapter 2 verse 14 पूण आपल्या सैमाप्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपण दिसता आत्मीक दृश्टीन तुवें पळोवची गरज आसा देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायना संवसारी मनीस देवाचे कॅरेक्टर बळोवंक ना देवाचे अनुभव तांणी सोडूं ना बायबल काले अल्तारीर मात्र दवरला वाती पेटोवन हातान धरून केदाळे वाचूं ना असल्यो पुरा संगती जिवितांत आसल्यार तांकां देवाचो अनुभव खंय जावचो साध आसा गे तूं मागणें कर दिसाक 1 घंटो तरी पर्सनल मागणें कर एक जाता जाल्यार एक अर्दे वर मुक्काल घंटो देवाचे उतार वास तुका देवाचो अनुभव जायना जाल्यार मागीर सांगा सगळ्यांक देव आज आपलो अनुभव दिता कोणाक अनुभव दिवना तांचे मोती कूड केल्या सैमा प्रमाणे आपल्या सैमा प्रमाणे मनुष्य सैमा प्रमाणे जियेतात देवाचे सैम आपणावंक ते फाटी सरल्यात देवाचे जन्मय आपणावंक फाटी सरल्यात देवा कडेन मागूंक ते सलवल्यात देखून तांकां मागण्याची गरज ना म्हूण दिसता म्हाका जाय जाल्लें आसा कम्फर्टेबल जीवन हांव सांगता देखून हें गरज ना म्हूण असल्या संगतीन आसत जाल्यार प्रेरक आत्म्यातावन आयिल्ल्यो संगती मानून घेनात आनी बेनान घेना साथ दिना कित्याक थंय प्रेरक आत्मा तांचे थंय वायट तांचे थंय जिवीत ना ह्या प्रेरक आत्म्याचे सकत तांचे थंय ना म्हण जाता दुसरें कित्याक देवाच्या उतरांक मोल ना कित्याक भाऊ बांदवपण ना रोमकाराचें पत्र 8 अध्याय 9 वाक्य आनी 10वें वाक्य रोमन्स 8 chapter 9 and 10 देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मासाचे अपेक्षा प्रमाणे नाही बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुम्ही जियेतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही
आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार क्रिस्त जर तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी पातका निमती एका काळार मेल्ली तरी मेल्या तरी देवा थंय तुम्ही देवा थंय तुम्ही नीतिवंतपण जोडला नीतिवंतपण जडला देखून आत्मोस तुमका आत्मन्स तुमका जीव दिवपी सकत दिवपी दिता. सकत जाता. अजूनही पळया खंय गेल्यार आमची मागणी आनी आमच्या घरांनी कोणेक बरयले बूक वाचचे संत रितीन एक मागणे करूंक देवा कडेन कनेक्शन ना देखून ते संत मागणे करूंक जायना. देवा कडेन कनेक्शन जालां ताका एक बायबल सोडल्यार दुसरो खंयचोय बूक नाका. आराधन करयेत खंयचेय करयेत कालय मागणे कंडक्ट करतना ताका बुकाची गरज ना. पळया खंय जाल्यार एक वाड्यान रोस जालो ताका बूक हाडलो, खंय एक काजार जालो ताका बूक हाडलो. एक संत मागणी करचे तरी इतले आमच्या वाड्या जमती जाता थंय संत मागणे करीचे म्हण आसा पुरा. हे 7 मेटां खंय निसरून पडटा म्हण कळना. पुरा आसा वय पूण कित्याक आमकां अनुभव जावना येदोळू? कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय उणें आसा. पवित्र सभेत थंय कांय उणें पडना. पवित्र सभा संपूर्ण आसा, संपूर्ण देवाची पवित्र सभा ती देवान घडलेली आपल्या पुता मारिपात थंय कितेंय उणें पडना. आमी पवित्र सभेक दुसरोन काय फायदो ना. आमचे कडेन उणेंपण आसा जाल्यार आमचे थंय आसा, म्हजे थंय आसा उणेंपण. कित्याक हांव सोडूंक शकना अनुभव? कितें तरी उणेंपण म्हजे थंय आसा. कित्याक हांव एक म्हजे कडेन एकलो मानेस्त मनीस म्हणटालो, एक म्हजो तो कास एकलो फ्रेंड आनी म्हणटालो म्हाका एक जेसूचो अनुभव जोडूंक कित्याक जायना. हांवें म्हळें वायट संवय खंयच्यो आसा तुका सांग. पळयतना थोड्यो वायट संवय आसात, त्यो आसतना देवाचो अनुभव जोडचो कसो? एक ड्रिंक्स पियेतलो देवाचो अनुभव जोडचो कसो? साद आसा गे. ड्रिंक्साचो अनुभव जोडये, देवाचो अनुभव जोडूंक जायना. देवाचो अनुभव जायत जाल्यार तें पुरा वायट कितें देवाक माना तुज्या जिवितान तें सोडूंक आसा. तुवें इल्लेशें सॅक्रिफायस करूंक आसा. ते ताळ्या देवाचो अनुभव जोडूंक जाता. देखून ह्यो संगती पुरा आमच्या क्रिश्चानिटींत आसात. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी मेळयल्या. मागीर पळया दुसरें कितें आसा म्हणून. देखून ह्या क्रिश्चानिटीच्यो थोड्यो संगती हांवें तुमकां दिल्या. 3 टायपाचे क्रिस्तांव आसात. टगबोट क्रिश्चन्स, सेलबोट क्रिश्चन्स, विदाउट डेस्टिनी क्रिश्चन्स. हातूंत हांव आनी तूं खंयचे? जर फस्तांत आसा देवा करगां तुमकां सगळ्यांक खंडीत हांव सलाम मारता. जर सेकंडांत आसा फस्ताक येवंक प्रयत्न करा. तर थर्डांत आसा सीदा फस्ताक येया, सेकंडाक येनाकात. देखून हे सगळे आमी सगळ्यांनी भावार्थाचे विश्वासाचे बुन्यादीचेर जेजूचेर आमची बुन्याद घालून आमच्या कुटुंबां मुखार व्हरूंक देवाचो आदार आमी मागया. देवाची ससाय आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, अगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, अगोळिस्तांव तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. एक घडीभर तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागचो वेळ ह्या वेळार तुमकां विशेष तरान पवित्र आत्म्याची मजत मागचो वेळ. मगच्या भाव आनी भयणी तुमकां एकल्यांक म्हाका जावं दिया, तुमकां जावं दिया, एकल्यांक आमकां सदां न्हीत पवित्र आत्म्याची सकत जाय, पवित्र आत्म्याची जाणवाय जाय, पवित्र आत्म्याची ती सर्व फळां, पवित्र आत्म्याची देणी आमकां जाय. देखून हे सगळे आज विशेष तरान अभिषेका खातीर मागया. जेजूची सकत तुमचे ते आयल्यार जाल्यार, ते पवित्र आत्म्याची सकत आयल्यार जाल्यार तुमच्या कुडींत खंयचेंय वायट रावचें ना, खंयचीच पिडा शिडा रावची ना. देखून हिलिंगा खातीर मागच्या बदलाक जेजूच्या हजरपणा खातीर मागा, जेजूच्या अभिषेका खातीर मागा, पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे थंय देवणच्या खातीर मागा. ते जाल्यार आमचे बदलावान जातले, ते जाल्यार आमकां ती सकत मेळटले, देवाचो अनुभव करूंक मेळटलो. विश्वाच्या बलिदानान जावं दी, आराधनान जावं दी, या आमच्या संजेच्या मागण्यार जावं दी, जेजूची सकत आमी जोडकाण घेवंक शकतले. देखून विशेष तरान ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उरे रे करे करे चंद्र बरे करबल बा, रोखल बरे दग चंद्र बरे करबल बा, रखल बरे दग दग चंद्र बरे करबल बा, दग 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 उरे रे करे करे अभिषेक अभिषेक हत्ती एकल्याक समय जेजू तुझ्या पवित्र अमलिक रगत त्यांच्या मातेच्या तळाच्या पायांच्या थळमुसर आमी काण घेता. जेजू ह्या वेळार जेजू हर एक वाईटाचे सत्य हुंटून काढ. जेजू जेजू तांकां तुजो अनुभव दी. जेजू आज तुका मेळसो, तुका आपडसो, तुका तुजे कडेन उलोवसो एक अवकाश प्रति एकल्याक मेळून दी. जेजू असले अभिषेक, असले उसत पवित्र आत्म्याचो उसत हर एकल्याच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या कुटुंबांत, हर एकल्याच्या घरांत पडून दी समय जेजू. आणि हर एकल्याक बरेपण जावं दी समय जेजू. उरे रे करे 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 जीसस थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी गॉड, माइटी लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप जीसस, थँक यू फॉर उरे रे करे करे करे
पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळेದು ಬಾದೇವ ಬೇಗ ಬಾದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾದೇವ ಬೇಗ ಬಾದೇವ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಕಲಬರ ಬರಬರ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಬರ ಬರಬರ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬರ 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 ಇಳಿದು ಬಾದೇವ ಬೇಗ ಬಾದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾದೇವ ಬೇಗ ಬಾದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂ ರಶ್ಮಿಯ ಕಟ್ಟಲ ಬರ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kala bara 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 bara. Glory to the mighty God. Hallelujah. Shitra kala kariyan. Mighty God. Bara bara bara. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळे देवाच्या सत्तेने मी भरल्या देवान खंडीत मुकल्या दिसना आनी की साडांनी साडा जपान अद्भुतां तुमच्या जिवितान करतलो तुमच्या हर एक मागण्या खातीर आमी विशेष तरान तुमच्या इंटेन्शन खातीर मागता कोणाचे बर्थडे आसल्यार या कोणाचे प्रत्येक जावन मॅरेज डेज या लग्न जिविताचे संभ्रम आसा जाल्यार तुमी आमकां कमेंट्स करा मेसेज करा तुमचे खातीर आमी विशेष तरान मागता तुमचे कितें इंटेन्शन आसल्यार आमकां धाडून दिया आमी मागता आनी जायते जाणांनी साक्ष आमकां धाडटा ते साक्षी आमी आमच्या ग्रुपान घाल्यात होली स्पिरीट इंटरसेसर ग्रुपान तुमी जॉइन जाल्ले आसा जाल्यार देखून तुमी वाचा आनी प्रत्येक जावन हे अजापाने अद्भुतां देवान केल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत आनी आमच्या ह्या मागण्यांत देवाक आमी अर्गां दिवया संगता मेळून मागया देखून तुमचे कितें कमेंट्स आसल्या घाला खंयचे इंटेन्शन आसला तुमी आमकां धाडा आनी प्रत्येक जावन आमी एकामेका खातीर मागया आनी जायतें बरेंपण आमचें थंय जातलें आनी खंडीत देव आमकां चलयतलो आनी प्रत्येक जावन तुमकां एक विशय सांगचो जाल्यार परवां बुधवारा तावन 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 20 आनी 3 तारीख 3 दिसांचे आमचें इंटरसेशन आसा सकाळीं 8 तावन सांजे 6 वरां म्हणसर तुमकां कोणाक जॉइन जावंक जाल्यार संत अंतोनीच्या आश्रमांत सकाळीं 8 तावन सक्रामेंता मुखार सांजे 6 वरां म्हणसरी आराधन आसतलें आनी सगळ्या संवसारा खातीर आमच्या भारत देशा खातीर आमच्या मंगळूर देशा खातीर विशेष तरान मागणी आसतली 3 दिसांचे
मागणें चलती आसा संतांच्या आश्रमांत मंगळूर कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल सोलोवचे तसले तुमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता लागची नासले खंयच्याय ग्रुपाक तुमी जॉयन जावेत हर एक 2 घंट्याक एक ग्रूप आमी रचला त्या ग्रुपांनी येवन कंडक्ट करते आसा ते आराधन आनी तुमी पात्र घेवयेत आनी प्रत्येक जावन आमी परत परवा ब्रेस्तार सांगता मेळया तर आमचे आज मागणें अखेर करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी खुशी सदार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फळाचो विशय जेजू भगवंते मरिया देवाचे मापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड आमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आज जॉयन जाल्या सुमेस्तांक आनी प्रत्येक जावन येवच्या ब्रेस्तारा परत आमी मेलया 6 वरांचेर ते दळमसर तुमकां बरें मागता देव बरी रात दिवं तुमकां सुमेस्तांक गुड नायट